सडनली न्हय त्या दिसा कितें जालें तो 2 दीस पयलीं येयलो आमच्या दुकानाचेर पळोवपाक कितें चेन जाय आपल्याक ब्रेसलेट जाय आपल्याक सो परत तो नॅक्स्ट डे परत येयलो म्हाज्या कडेन आनी म्हाका ते बॅड फिलींग जालें कितें बाबा 2-3 फावटी येयला न्हय हेका चल एटेंड करुया सो दिली चेन आनी सडनली ताका फोन येयलो काय येवंक ना तेंय खबर ना म्हाका कित्याक म्हाजें लक्ष दुसऱ्या कस्टमराचेर आसलें तें म्हणलें म्हाका वेट करून दाखय सो पापा आसलो फुड्यान न्हय हांवें चेन काडली आनी ती दवरली थंय तेणें हातीन काडली आनी सडनली फोनाचेर उलोवंक लागलो आगो तुका चेन जाय काय ब्रेसलेट जाय तूं वजळ सांगताले तूं चेन जाय म्हणून आतां ब्रेसलेट जाय तुका असो तो कंटिन्यू उलोवंक लागलो तरी पण डायवर जायना जप करून तो भायर सरोन जप करून तो गेलो पळय तो क्लिक जालो म्हाका गेलो तो आमकां ते चोरेची केस येयल्ली पळय 24 तारखेक 7:30 सुमार चोरी जाला म्हणून म्हापसा तो चेन घेवन पळोवप म्हणून त्या खातीर आमकां ती CCTV फुटेज मेळिल्ली पळय ती आमी आख्खे ऑल गोवा सर्क्युलेट केली आनी ज्या कारणान आमकां कळ्ळें की तो वास्को रोपी म्हणून मागीर आमी तशें कोर्डिनेट केले वास्को केसाक आनी त्या इन्फॉर्मेशना वयल्यान वास्को पुलीस स्टेशनाचेर ताका एड्रेस दिला त्या हेजेर ताका धरलो आनी ताका हाडून वास्को पुलीस स्टेशनाचेर दवरलो मागीर आमी वचोन ताका वास्कोसून नांव कितें हाडलें ताचें नांव सेलेस्टिनो मार्सेल फर्नांडीस रावपी वास्को न्यू वड्यार कित्या खातीर चोरी बी केली ती सांगली तेणी ना तो कितें म्हणटा की ताका फायनान्शियल मातसो कितें प्रॉब्लेम आसलो म्हणून ताणें चोरी केली